श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरी देवस्थानाचो गडोत्सव तुम्ही पहिला लाठार गडो जाल्ल्या हेजे वैशिष्ट्य म्हणजे हे लाठ आणि हे देवी समोर वयर उबारून ताचेर देवाचो गडो बांदता आणि ताची फेरी मारता। तशी श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरी देवळाच्या मुखार हो गडोत्सव जाता आणि लाट जाता। तशेंच पुनेश्वर देवळा मुखार बी जाता। ही जात्रा खरी म्हणल्यार 5 दिसांची आणि ही जात्रा सुरू जाता दिवजाच्या उपवासान। ज्या दिसा पयलो विजयरथ आसता रातचो आणि दुसरे दिसा आसता दिवजां सकाळ फुडें आणि रातचो मागीर सिंहरथ आसता। तिसरे दिसाक गड्याचो उपवास तसोच सांजची हे लाट हाडटा। लाट कामणाक म्हण थंयच्यान हाडटा मागीर अण्णी ताजे बरो व्हडलो उत्सव जाता लाटाचो। मोठी सांगणी जाता आणि वाजत गाजत बँड बाज्यान हे लाट हांगा हाडले जाता आणि राती मागीर हे लाट दोनी कडेन चडयतात खांब्याचेर। आणि आज सकाळी तुमी पळयला तो हो गड्याचो उत्सव आणि देवी बाळ्ळीकरी ही सगळ्याक पावणारी भावीक सगळे हांगा गोंयांतूच न्हय तर गोंया भायरय सगळे जाण आसात आणि ते मोठी संख्येन हांगा येतात। देवाचेर भावार देवाचेर विश्वास आणि ही सगळे भक्तांक पावपाची ही देवी बाळ्ळीकन। आणि आज हो लाठावयलो गडो जाल्लो आसा बरे भशेन जाल्लो आसा। सगळे भावीक भक्त महाजन सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात आयले। सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा।